विश्व कोंकणी केंद्राचे पदमाधोरी कार्यक्रमाक तुमकां सगळ्यांक स्वागत करता सर. एकल्यार म्हगेला अशी चिंतून गेले आमगेल भाशेन तूं एक शब्द दाखून 2-3 शब्द उत्पत्ती जावच्या साध्य स्वयं असो काही पुरो तुका कसले तसले शब्द तुगेला स्वयं म्हणून घेतना ताणें 2-3 शब्द ओटू सांगला. आंबो, आंबट, आंबूस. आंबो, आंबट, आंबूस. हांव सांगलें आंबोय आंबट म्हळ्यार ते दाळी घालून एक करचे रांदे प्रकार न्हय. तेगेला हांव अशी सांगता आसतना ताका समाधान जायना आनी तागेलें कारण आशिल्लें. तो आंबो म्हणलें आम्र म्हणलें संस्कृत शब्द देखून आयलो. आम्रकृतम म्हणल शब्द दाखून आंबट आयला म्हूण ताणें विचार दवर. हे आमकां एक बारी एक सान म्हणटा आश्चर्याचे विशय. म्हळ्यार आमी येदोळ तें आंबट म्हणलें वाळी आंबट अशें पुरो खंयचे तरकारीक घालून दाळींनी घालून करचे एक प्रकार. तातूंत आमकां चड आमसाणीचे कांय दिसना जाल्यार आमी भाजी आमटी म्हणटात. हे आंबो आनी आमसाणीक कसले संबंद म्हणून अशी पळयला रे. आतां हे आंबो जेवो आंबट जेवो हे आम्र दाखून आयलें म्हणून लेखया. आतां आंबूस म्हणटना थंय ताजे मूळ विंगडच आम्ल रसा दाखून आंबूस आयलें. आंबूस म्हळ्यार बरे अंशे म्हणून अर्थ. अंशे आम्ल रसाचे मुळा दाखून आयले ते अंशे. आंबूस आंबो म्हणटा आमी. आंबूस आंबो म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ आमसाणीचो आंबो. अशे हे अंशे म्हळ्यार एकच अर्थ हांतू आसा. तशीच पुराय ते आंबट म्हळ्यार आंब्याचेची रांदे आशिल्ली की फुडें आंब्याचे आमसाणी न्ही तशें येयलें की आनी आमटी म्हळ्यार तशी आयलें. अशें पुरो आमी एक नमुने रे आमगेले शब्दाचे मूळ सोदूं गेला रे बारीक बारीक खुशयेचे विशय आमकां आनी ते चड चड आमी एक डीप लेवल म्हणटा न्हू तशें गेल्यार आमकां सुमार विशय मेळटा. आनी एक आमी पळयत आमगेले कन्नडांत वगट म्हणटात, इंग्लिशान रिडील म्हणटात. आमी ताका हुमिण्यो म्हणटात. हुमण हुमिण्यो अशें पुरो म्हणटात. हकार चड तेज्या उमण्यो म्हणून म्हणटात. आतां हेची अनेक रितीर गेला रे आमगेले हे उमण्यो म्हणून हक्क आमकां उपमानकम म्हळ्यार एक मुळा दाखून ते संस्कृताच्या मुळा दाखून आयला म्हणून आमी अशी एक निर्धार घेवयात. जाल्यार आनी एक हुमण आसा आमगेला रांदेचे प्रकार बटाटा हुमण पुरो म्हणटात. हे हुमण अनेक मुळा दाखून आयला ते आंबुमत. आंबुमत म्हळ्यार एक संस्कृत कसो सांगता म्हळ्यार संस्कृत शब्द उदकळ म्हूण तशी त्या मुळार आयले ताकाय आमी हुमण म्हणून म्हणटात. हे हुमणाची हुमण 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 पुराय हुमिण्यो अशे एक नमुन्याचे लागीं 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 शब्द आसाचे. एक गाद जाल्यार अनेक रांदेचे प्रकार. अशी आमगेले भाशे भितर कान्नाक एकूल एका एकूचे आसता. थोडे फावटी शब्द अर्थ विंगड विंगड आसता. थोडे फावटी बरोच एकूल एक आसता ताजे अर्थूय विंगड आसा. हे एक आमगेले भाशा विज्ञानांत बारी सामान्याचे एक विशय. हाका आमी आयसोनिमी म्हूण एक तत्व. तशें हे आमगेले उलयतना आमी हे चड जागृत करून जाल्यार मुखार मुखार ते आमगेले एक चुकीचे प्रयोग आमगेले भाशे भितर आसची साध्य आसा. त्या खातीर अपास उडगास करचे खातीर आमी हे शब्दाक आज आमी चर्चा केलें
अशीची मुखारी आमी विंगड कोंकणी पदाचे ताजी मूळ तें सोदून काडून आनी ताजे अर्थविशेश सोदून काडून चर्चा करता रब्या ते दोळताय तुमकां नमस्कार करता.